नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी हांव न्हू आयज तुमकां कितें करून दाखयता जाणा। शंकरपाळ्यो हांव कश्यो करता त्यो तुमकां करून दाखयता। तेका लागून साहित्य कितें घेतलां तर हे आसा पळय तो मैदो, ह्यो 4 वाटयो घेतल्या आनी ही 1 वाटी हांव साखर घेतल्या, म्हणजे साखरेचो पिठो केला आनी भितरच वेलची घातली हांवें। आणि हे थोडेशें आमकां मीठ लागतले ते हांव पयलींच घालता। आणि हे हांवें दूध तापयलां, हे पळया ते 1 वाटी आसा, हे पळय सेम वाटी। आणि ही आता साखर आसा ती भितन घालता, म्हणजे विरगळटले ते बरेशे। साखरेचो पिठो आसा तो, आणि हे सगळो मिक्स करता। मातशें गरम आसा न्ही दूध, तेन्नाच ते विरगळपाक बरें पडटा। आणि हे घेतले हांवें तीळ, ते हांव तीळ हातून घालतलें। पूण तेच्या पयलीं हांव कितें करतलें जाणा, हें आतां विरगळ्ळें न्ही, हे आतां दिसता न्ही ती वेलचेचे आनी हातूनच अर्दी वाटी हांव तूप घालतलें। आनी दूध गरम आसा आनी गॅसीर दवरपाची गरज ना। आता हे दवळीत रावपाचें आनी मातशें गुनगुने कशें, म्हणजे मातशें धगधगीत आसता पळय तेन्नाच पीठ मळपाचें। आता हे बरें दवळटा। आता हे पीठ आसा पळय तातून हे पळय घालता आणि हे पीठ मळटा। आणि समजा आनी तुमकां उदक जाय अशें पडलें न्ही तर उदक घेवपाचें, दूध आनी घेवपाचें ना। आणि हे आता हांव सगळें मिक्स करता। आणि आतांच तातून न्ही तीळ घालता आणि आता हे मळून दवरता। आता हे पळया पीठ मातशें खूब घट कशें जालें पळया। आणि हे आता अर्दे वर दवरलें की ना आनीक मातशें घट कशें जातलें, कित्याक जाणा हातून साखर आसता म्हणून। आणि हे पळया हेका आता तूप आणि आमचे साखर आसा न्ही ताका लागून मातशें उदक घातलें आणि हे मातशें भितन घालता थोडेशेंच, आणि पीठ सारकेंच करतात। हे पळया आता हे पीठ हांवें मळ्ळें, हे पळय इल्लेशें उरलें पयलें उदक, आणि तातून न्ही आता हांवें उदक घातलेलें पळय ते मातशें धगधगीतूच घातलेलें हां। आणि हे धगधगीतूच उदकान आमी हे केलें, खूब थंड अशें करूंक ना उदक। आणि आता न्ही हांवें हेका कितें केलें जाणा, हांवें मेल्ट केल्लें तूप न्ही तातूनच असो हात घातला मातसो आणि ते वयर लायलें। आणि आता हे अर्दे वर आमी धापून दवरुया। हे पळया हे आता पीठ म्हाजें मातशें घट कशें दिसलें म्हणून हांवें पळय उदकान हात अशें भिजयले आनी पीठ मळ्ळें। आणि आता हे पळया बरें जालें, म्हणजे चड घट्ट कशें जावंक जायना म्हणून। आता हांव तेज्यो शंकरपाळ्यो लाटटा। हांवें लाटली चपाती, आता हेका अशें कट मारुया। हे आता अशें जालें, उबे आता आडवे मारता। आणि कोणाक समजा आतां ही सायड अशी वांकडी कशी ती नाका, जर ती सायडीक काडून दवरल्यार जाता पयलीं। हांव अशेंच करतलें डायरेक्ट।
आता तेल तापले जर पळोवया. तापले. आता आमी कितें करुया, म्हाजे स्टायलीन हांव अशें करता, सगळे दिसभर काडिना, हे अशें धरता लाडफाळे वयर हातान आनी हे पळय अशें घालीत रावता. सकयलू अशें दवरून हे पळय एक एक काडूनय घातल्यार जाता गॅसीर तेलान. आनी आतां केला बारीक गॅस. Lights went down when you feel lost in your shadow. जावपाक येता पळय तेन्ना मातसो मिडियम गॅस करपाचो आनी तेच्या पयलीं बारीक, म्हणजे ते भितन मागीर बऱ्यो भाजता. पळय आतां हो कलर चेंज जालो न्ही तेन्ना मिडियम गॅस करता आनी मातशें एका मिनटाक आनी हें करता अशें. मागीर ह्यो जाल्यो आनी तीळ घातल्या भितन पळय ते मात ऑप्शनल, तुमकां जाय जर घालपाचें. हांव घालता ते म्हणून घातले. आनी पातळ आनी दाट आसता पळय, ह्यो दाटूय केल्यार जाता आनी पातळूय केल्यार जाता. म्हाका दाट चड आवडना, पातळ बऱ्यो लागता म्हणून पातळ केल्या. हे पळया आतां बारीक गॅस केलो. आतां ते काडटा हांव. हे पळय बऱ्यो जाल्यो पळय. हे पळया आतां हांव दुसरो लेयर काडटा. ती पळया ही आतां हांवें लाटले, तेका पीठ सुद्दां लावंक ना. पीठ लायल्यारूय जाता न लायल्यारूय जाता, आपल्याक जाता तशें करा. हे पळया आतां ह्यो लास्ट सोंपले आतां करून जाल्यो. हे पळय इल्लेशें तेल उरलें तितूनच चार घालून निमाण्यो हांवें करून काडल्यो, कित्याक तेलूय आनीक वेस्ट नाका म्हणून. आनी ह्यो आतां काडटा आनी हे पळय कितल्यो जाल्यो बऱ्यो पळया, सारक्यो फुसफुशीत. अश्योच तुमी तुमच्या घरा करा, खाया. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा.